नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पश्चिम आशियाई वाठारात उप्राशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या उच्चाधिकार समितीची घेतली बसका. पेट्रोलियम गॅस क्रूड ऑयल उपलब्धतेचो घेतलो नियाळ. लोकशाय घटमूट करपा खातीर खबरापत्रांची भूमिका मोलादीक. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांचे जयपुरात आयोजित कार्यावळीत प्रतिपादन. साखळीच्या रवींद्र भवनात गोवा बजेट 2026 ह्या विशयावेल्या चर्चासत्राचे आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्तांनी घेतलो वांटो. एक सूर्य एक जग एक ग्रीड ह्या संकल्पनेचेर आधारित जागतीक उर्जा क्रांती खातीर नवी दिल्लीत भारत विद्युत शिखर परिशदेचे आयोजन. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांणी परिशदेची केली यजमानकी. आणि पुरायपणान भारतीय बनावटीची तारागिरी F-41 स्ट्रेट युद्ध नौका नौदळात जातली आस्पावीत. 3 एप्रिलाक जातले जलावतरण. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या उच्चाधिकार समितीची बसका घेतली. पश्चिम आशियाई वाठारात सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीचो तांणी हे बसकेत नियाळ घेतलो. पेट्रोलियम क्रूड ऑयल गॅस वीज आणि सारे ह्या सारकिल्ल्या वस्तूंचे उपलब्धतेचो नियाळ तांणी हे बसकेत घेतलो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर, शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान, पेट्रोलियम आणि सैमिक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल, रसायन आणि सारे खात्याचे मंत्री जे.पी. नड्डा, नागरी विमान येरादारी मंत्री के. राममोहन नायडू, वीज मंत्री मनोहर लाल आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हे बसकेक हजर आशिल्ले. देशात सगळ्यात अधिक काळ पदार रावपी फुडारी म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नावाची नोंद जाल्या. तांणी सेगीत 8,931 दीस सरकाराचे मुखेली म्हणून काम केला. हे पयलीं सिक्कीमचे आदले मुखेलमंत्री पवन कुमार चामलिंग हांच्या नावाचेर 8,930 दीस सरकार मुखेली म्हणून काम केल्ल्याची नोंद जाल्ली. ती फाटी मारून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांचो विक्रम मोडला. ह्या काळात तांणी मुखेलमंत्री म्हणून गुजरातात केल्ल्या कामाचो लेगीत आस्पाव आसा. सेगीत 3 फावटी ते लोकसभेचे वांगडी म्हणून वेंचून आयल्यात. समाजसेवा, दानधर्म, अहिंसा आणि त्याग ह्या मूल्यांचेर आधारीत जैन समाजान समाजामुखार प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला अशें प्रतिपादन उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी केला. मुंबईत काल सांजे आयोजित केल्ल्या जैन दिक्षा सुवाळ्यात ते उलयताले. जैन समाज देशभरात वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान समाज हिताचें काम करता. सेवा हीच जैन धर्माची वळख आसा अशें तांणी म्हळें. ह्या सुवाळ्यात 64 जाणांक दिक्षा दिवप हे आपल्या खातीर प्रेरणादायक आसा. तातूंत संयम, साधेपणा आणि आध्यात्मिकतेचो संदेश समाजाक मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. हे कार्यावळीक महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रोजगार आणि उद्योग मंत्री मंगल प्रभात लोढा हांच्या सयत जैन धर्माचे वेगवेगळे मानेस्त हजर आशिल्ले. I am pleased to be here today at the first convocation of the Ratan Tata Maharashtra State Skills University, Mumbai. Today is not just a celebration of academic achievement, but a milestone in India's journey towards becoming a global hub of skilled human capital. I extend my heartiest congratulations to all the graduates and your success reflects not only your hard work but also the vision behind this university to create the workforce that is not just educated but truly skilled, adaptable and ready for the future endowment. When I was the governor of Maharashtra, Jharkhand and other states, I have always stressed upon the need for skill development and learning of the new age technologies. निसर्गोपचार हो सैमाकडे लागीं पावपी जीवनशैलीचो मुखेल स्रोत आसा अशें प्रतिपादन उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी पुण्यात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत केलें.
पुणे निसर्गोपचार आश्रमाचो 81वो वर्सुकी दीस सुवाळ्यात उपराष्ट्रपती उलयताले. निसर्गोपचार हो भारताच्या पोरन्या परंपरेचो महत्वाचो भाग असून सध्याच्या युगात लेगीत तो तितलोच संपर्क आसा अशें तांणी नमूद केलें. सैमीक उपचार पद्दती वखदावेले पेज उणो करून मनशाक आरोग्यदायी भलायकी दिता अशें तांणी सांगलें. पुण्यांतल्या निसर्गोपचार केंद्राची तांणी तोखणाय केली. We are now living in the fastest world. We have no time for anything. So we all are the lovers of fast food rather than our traditional food. This was the main purpose that is creating lot of unknown diseases are becoming common disease now. And Mahatma Gandhi along with others such as Sri Manibhai Desai ji, Sriman Palkova Babe ji, Srimati Ganga Ben Bade ji and others, they established in the year 1946, a year before our country became independent. पुणे जिल्ह्यातल्या उरळी कांचन वाठारात आशिल्ल्या निसर्गोपचार आश्रमाचो वर्सुकी दीस जालो. ते निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांणी हे कार्यावळींत वांटो घेवन उलोवप केलें. गांधी जी की एक राइटिंग आते हुए पढ़ रहा था जिन्होंने लिखा है कि उर्ली कांचन जैसे प्रयोग से सिर्फ शारीरिक रूप से ही हम स्वस्थ नहीं होंगे बल्कि हमारी आत्मा भी बेहतर होगी. तो आत्मा और स्वास्थ्य दोनों को बेहतर करने की परिकल्पना जहां गांधी जी ने की, आज मैं वहां आपके बीच खड़ा हूं. मैं याद करना चाहता हूं डॉक्टर दिनेश मेहता जी को, दिनसा मेहता जी को, जिनके साथ 1944 और शायद 47 में या 46 में गांधी जी कभी 144 दिन और कभी लगभग 80-90 दिन तक रहे जिनके उपचार में, और जहां से उन्हें प्रेरणा मिली. और उर्ली के उन किसानों को आप याद करिए बड़े सम्मान के साथ जिन्होंने इस प्रयोग के लिए, देश निर्माण के लिए और हमारी आत्मा और शरीर दोनों को निखारने के लिए अपनी भूमि गांधी जी के नाम ट्रस्ट में दिया. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी जयपुरात आयोजित केल्ल्या लोकतंत्र आनी समाचार पत्र ह्या विशयावेल्या एका राष्ट्रीय परिशदेत बीजभाषण केलें. राजस्थान पत्रिका ह्या खबरापत्राच्या स्थापणूक दिसा निमतान ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. लोकशाही घटमूट करपा खातीर खबरापत्राची भूमिका मोलादीक आशिल्ल्याचें सभापती ओम बिर्ला हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कितने समय आए, कितनी आक्रमणता हुई, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की. आदरणीय गुलाब कोठारी जी बता रहे हैं शिक्षा पद्धति के अंदर वैसी शिक्षा पद्धति की नींव रखी जो हमारे मूल्यों को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को जिन्होंने लंबे समय तक समाप्त करने का प्रयास किया. कितने ही आक्रमण आए लेकिन भारत के मूल स्वभाव लोकतंत्र को कोई समाप्त नहीं कर पाया. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव. Seven Sports, where strength meets skill and tradition fuels every move. The first ever Khelo India Tribal Games 2026 is here. From March 25 to April 3 in Chhattisgarh. 2,500 plus athletes, one stage, countless stories of grit, pride, and glory. Meet Moor Veer, from the speed of the track to the precision of the bow to the thrill of the beautiful game. He's ready for it all. Athletics, archery, wrestling, hockey, football, weightlifting, swimming. Every day a new battle, every moment a new hero. This is more than sport. This is strength. This is spirit. This is the pride of India's tribal talent. Watch it live from March 25 to April 3,
on DD Sports, Prasar Bharti Sports, and Waves OTT. विसावप्रान येवकार पळोवया मुखावयली खबरो. रवींद्र भवन साखळे, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि सरकारी कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय साखळे तशेंच सरकारी कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय खांडोळा हांच्या जोड पालवान गोवा बजेट 2026 ह्या चर्चासत्राचें आयोजन साखळे रवींद्र भवनात जालें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंयचे नामनेचे कॅन्सर तज्ञ डॉ. शेखर साळकर, देंपो वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मनोज कामत आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या चर्चासत्रांत भलायकी, करियर, शिक्षण, अर्थसंकल्प ह्या सारकिल्ल्या मुद्द्यांचेर सादरीकरणां जालीं. अशा तरेची चर्चासत्रां घडोवन हाडिल्ले खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयोजकांची तुस्त केली. सांगपाक प्राऊड फील जाता की पुराय देशात आमी 2 नंबराचेर आसा कंटिन्युअसली. म्हणजे आमचे इतके फायनान्शियल मॅनेजमेंट स्टेटीचे इतके बरे आसा. कारण मनोज बाबान एक रायटली सांगले की जेन्ना 2019 -2% आशिल्ले, नाव वी हॅव रिच्ड म्हणटा तशें इट इज 7% ग्रोथ ही जी आमी ती दाखयली पळय न्ही. द सेम थिंग ओडिसा इज द फर्स्ट विच इज अ कंटिन्युअसली. म्हणजे ही आत्ताचो जरी मुख्यमंत्री नवीन ते असलो आसत जाल्यार फॉर लास्ट 15 इयर्स ज्या मुख्यमंत्र्यान काम केला विच इज अ व्हेरी सिनियर. आणि ताकाच लागून म्हणजे ओडिसाचो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हो 1 नंबराचेर आहा पुराय देशात. आणि दुसऱ्या नंबराचेर जर कोण आसत जाल्यार गोंय राज्य आसा विच इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी एज अ फायनान्स मिनिस्टर. हे खूब बऱ्या पद्दतीन म्हाका सांगता आसतनाय बी बरें दिसता. अंदू वर्साचो अर्थसंकल्प हो सर्वसामान्य मनशाचो आसा अशें सांगतना अर्थसंकल्पा आदींच खासा पोर्टल सुरू करून लोकांच्यो अर्थसंकल्पा विशींच्यो सुचोवण्यो मागयल्ल्यो हे पयलेच खेपे घडलां आणि ताचें श्रेय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकाराक वता अशें देंपो वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मनोज कामत हांणी सांगलें. बजेट प्रोसेस गोंयचे हांवें व्हेरी केअरफुली पळयलें. मनोहर बाई आसतना तांचे बरोबर सुद्दां बसपाचें आमकां भाग्य आमकां खुबदां मेळ्ळें. पण वन पर्टिक्युलर चीफ मिनिस्टर हू कॉन्स्टंटली कंडक्ट्स मीटिंग्स टू put the budget in place. One chief minister who constantly conducts meetings for proper implementation of the budget is the current chief minister. आता हाचो प्रूफ जर तुमकां दिवपाक जाय जाल्यार परत सांगता, तुमच्याकडे AI आणि गुगल प्रत्येकाकडे आसा. फक्त एक प्रॉम्प्ट टायप करा, बजेट मिटिंग्स हेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, आणि तुमकां लक्षात येतलें की दिस पर्टिक्युलर चीफ मिनिस्टर हॅज हेल्ड द मॅक्सिमम number of meetings before the budget and throughout the year for implementation. Point number 1. Second, he is the only chief minister in the entire country before the budget आणि बजेटाचं पोर्टल ओपन करतात आणि लोकांकडल्यान सजेशन्स घेतात. गोंय शालांत परीक्षा मंडळान शेनवारा खासा पत्रकार परिशदेत 12वे परीक्षेचो निकाल जाहीर केलो. एकूण 92.96% विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण जाल्यात. 17,283 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले, तातूंत 16,067 उमेदवार उत्तीर्ण जाल्ल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये आणि सचिव विद्यादत्त नाईक, सहसचिव भारत चोपडे हांणी घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेत दिली. 10 फेब्रुवारी ते 27 मार्च या काळात 20 केंद्रांचेर ही परीक्षा जाल्ली. परीक्षेक बशिल्ल्या विद्यार्थ्यां मदीं 9,080 चलयो जाल्यार 8,203 चले विद्यार्थी आशिल्ले. तातूंत 7,538 चलयो आणि 8,529 चले उत्तीर्ण जाल्यात. हे परीक्षेक 23 विद्यार्थ्यांचे निकाल मंडळान राखून दवरल्यात. कला फाट्याचो निकाल 92.21%, वाणिज्य फाट्याचो 92.90%, विज्ञान फाट्यात 93.90% आणि व्यावसायिक फाट्यात 92.27% विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्यात. हे परीक्षेत उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ट्विट माध्यमांतल्यान परबी भेटयल्या. भिरवणे पेडण्याची श्री कुलस्वामी रामपुरुष संस्था आणि कला संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान भजन महोत्सव संस्कृती उत्सवाचे आयोजन केले. ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उदका स्रोत खात्याचे मंत्री
सुभाष शिरोडकर हाजीर आशिल्ले. थळावे आमदार जी तारोलकार, आदले सरपंच बाळा उर्फ प्रशांत नायक, नगरसेविका अश्विनी पालयेकार, नगरसेवक किन्नळेकार देसाय हाजीर आशिल्ले. उक्तावण सत्रांत मातयेक आकार दिवन ह्या भजन उत्सवाचे उक्तावण जाले. अनीश पोके हांणी संत तुकारामाची वेशभूषा तेरेखोल न्हंय पात्रांत होडयेर बसून साकार केल्ली. मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकीं उमेश वरक हांचेर हृदय प्रत्यारोपण करून तशेंच आनी एका भुरग्याक शस्त्रक्रिये खातीर अर्थीक मजत केल्ले खातीर आमदार जी तारोलकार हांचो मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी भोवमान केलो. ह्या वेळार समयी नाच तशेंच वडील कलाकारांचो मानेस्तांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मार्गदर्शन केलें. हांव म्हणजे सादारणशे 20 वर्सां पासून पळयत येयल्लो आसा. पूण जेन्ना जेन्ना हे दिवली नृत्यान पळयता तुमी पणजे आसूं, मडगांव आसूं, शेरडे आसूं किंवा आज हांगसर पेडण्या, तर ते पळयन पळयन दिसता. कारण तातूंत भितर नाविन्य पद्दतीन घालून कला घालून आमची भयणी जी आसा न्ही तांचें सादरीकरण केलें. आनी एकंदरीत हांव बारीकसाणी पळयतालो की एकंदरीत सगळे समयी नृत्य सादारणशे 10 ते 15 मिनटांचे आशिल्ले. ह्या सगळ्या समयी नृत्यांत बीज खंयची आशिल्ली जर जायत ती भगवद्गीतेंतली आशिल्ली. भगवद्गीतेंतली बीज आशिल्ली. म्हणजे ताणें हांगसर सादरीकरण केलें. तो महाभारतांतलो रथ ताजें सादरीकरण केलें. ताणें सादरीकरण केलें हांगसर कृष्ण आनी राधा. लक्षात घ्यात, ह्या सगळ्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांतल्यान सांस्कृतीक कार्यक्रमांतल्यान आमकां अभिप्रेत जाता की आमच्या भारत देशाची 5000 वर्सां पयलींची संस्कृती आहे. म्हणजे 5000 वर्सां म्हणपाक सोंपें, पूण आतां पर्यंत आमचे कडेन येवप आनी ती आयली कित्याक लागून जर जायत जाल्यार आमच्या ह्या सुंदर अशा प्रांतांतल्या गोमंत भूमी जी म्हणटा पळय न्ही त्या प्रांतांतल्या लोकांनी जाणटेल्यांनी ती सांबाळून दवरली आसा. हे कार्यावळीत मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार हांचे उलोवप जाले. कार्यावळ आयोजीत करपा फाटली भुमिका तांणी स्पश्ट केली. जेन्ना म्हाका निवडून दिलो आमदार, हांव खूब फावटी ना आमदार मतदारसंघात एक मतदारसंघात एक आमदार निवडून दिता, पूण तो आमदार पूर्ण गोंयचो आसता. पूण तेचे लिमिटेशन्स कितें आसा कितें ना ते तुजेर आसता. जेन्ना जेका गरज आसता खरीच आनी तुजे कडेन शक्य आसा जाल्यार म्हाका दिसता खंयचेच आमदारूच न्हू, मागीर तो झेडपी जावं, पंच जावं ओ इतर कोणूय समाजसेवक जावं, तेणी खंयचेच लिमिटेशन ना दवरता. जेन्ना तूं सेवा करता म्हाका दिसता तुका बरें पुण्य मेळटा. आनी म्हाका जेन्ना कार्य करता समाजान तेन्ना फक्त हांव पळयता म्हाका बरे आशिर्वाद कशे मेळटले काय म्हणून आनी लोकांनी बरो कसो म्हणटलो काय म्हणून. म्हाका आनी कसलीच अपेक्षा नासता. म्हणजे हांव कितें कसली गोश्ट करता तेन्ना म्हाका लोकांनी बरें म्हटलें आनी आशिर्वाद बरे दिले खरी म्हाजें मन भरून येता. सो तेचे खातीर हांव काम करता. अशेंच तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद अशेंच दवरचे आनी अशेंच आसचे. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकीं सालिगांव फेस्टिवल 2026चे उक्तावण जालें. गोंयची उंचेली संस्कृती, धार्मीक एकचार आनी पारंपारीक उत्सवाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार केदार नायक, व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकार हांचे सयत मानेस्त हे कार्यावळीक हजर आशिल्ले. संगीत, पारंपारीक कलाविष्कार आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळीचे ह्या महोत्सवात सादरीकरण जालें. सगळ्या पर्यटकांक दिसता टुरिस्ट येता ते इंटरनॅशनल डोमेस्टीक की दर्या देगेचे टुरिजम आमी टुरिजम म्हणून. गोवा इज ओनली अबाउट सन, सँड अँड सी. स्लोली जसे विचार बदलूंक लागले आमी ही संकल्पना हाडली की गोवा बियॉन्ड बिचीस. आणि गोवा बियॉन्ड बिचीसाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमची खरी संस्कृती कितें तो दाखोवपाचो प्रयत्न 2022 डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि तातूंत कल्चरल टुरिजम म्हणजे आमची खरी संस्कृती खरी कितें आसा ते फेस्टिवल्साच्या निमित्तान फक्त शिगमो आनी कार्निवलार उरलो ना जाल्यार चिखलकालो सारकेलो आमी इव्हेंट सुद्दां फेस्टिवल सुद्दां व्हड पावण्यार व्हेल्ली आसा. आनी अशें व्हरता आसतना खरी संस्कृती आमची दिश्टी पडप आनी फुडल्या पिढीक ती दिशा मेळप आनी विकसीत भारत उलयता आसतना विकसीत गोंय उलयता आसतना विकसीत सालिगांव जावप जे विचारधारा घेवन बाब केदार आमचो मित्र घेवन भोंवला फुडें सरला तातूंत एक बरें दिसता की आज तरुण पिढी भरपूर आसा. उक्तावण कार्यावळी उपरांत सादर जाल्ल्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळीचो आस्वाद व्हडा प्रमाणात प्रेक्षकांनी घेतलो. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार केदार नायक हांणी लेगीत सालिगांव फेस्टिवल कार्यावळीत उलोवप केलें.
मी जशें सेलिब्रेट करता 31st नायट आनी फर्स्ट इयर इंग्लीश कॅलेंडर, अशेंच म्हाका दिसता होय दीस आमी सेलिब्रेट करचो अशी संकल्पना घेवन, अशे विचार घेवन आमी ह्यो प्रोग्रामाचो प्लॅन केलेलो. आनी म्हाका खरेंच खोशी भोगता की तुमी इतल्या संख्येन आयचे हे नवे वर्साचें सेलिब्रेशन करपाक लागून सालिगांव मतदारसंघ आनी गिरी गांवान असो केन्नाच प्रोग्राम जावंक ना, सरपंचान सांगलेलो, पूण असो एक प्रोग्राम गिरी गांवानूय जावचो आनी आमचे सगळे मतदारसंघाचे लोक, आमचे सायडीच्या मतदारसंघाचे लोक, आमचे सगळे टुरिस्ट ह्या प्रोग्रामाक येवन ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो. आमची एकूच विचार आशिल्ले की नवे वर्स सुरवात करता आसतना आमची परंपरा राखून, आमची संस्कृती हेजे विचार करून आमी हो नवे वर्स सुरवात करचें म्हणून. आनी एक भक्तिमय म्हाका दिसता वातावरण आमी सुरवात केली दिंडी, म्हणजे सगळी आमच्या मतदारसंघाची बायलां दादले येवन दिंडी सुरवात केली आनी ती दिंडी तेंच्यांनी घेवन हांगा जेन्ना पावले तेन्ना म्हाका दिसता ढोल ताशाचें पथक तुमी पळयलें. एक बरी सुरवात नवे वर्साची. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव. गांव की गौशालाओं में पहले गाय का गोबर बस खाद या उपले बनाने के ही काम आता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ किसानों और खासकर महिलाओं ने इसे बदल दिया. ये लोग गाय के गोबर से ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो पर्यावरण को बचाते हैं और गांव के लोगों को रोजगार देते हैं. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से with नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. सर वो रात से घर नहीं आई है, फोन भी घर पे छोड़ के गई है. हो सकता है उसके पास कोई दूसरा फोन हो. हमें पायल का फोन अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, हमें उसका क्लाउड एक्सेस करना है. किसका नंबर है? कोई प्रीतम कुकरेजा है सर. She has filed a rape complaint. कुकरेजा कौन है? नहीं सर ये सब झूठ है सर. शी इज कुकिंग थिंग्स. एंड शी कमिटेड सुसाइड. साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना. सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर. ह्या उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. नवी दिल्लीत एक सूर्य एक जग एक ग्रीड ह्या संकल्पनेचेर आधारीत जागतिक उर्जा क्रांती खातीर भारत विद्युत शिखर परिशद 2026 आयोजीत केल्ली. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी ह्या परिशदेची यजमानकी चलयल्ली. वेगवेगळ्या देशाचे प्रतिनिधी ह्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेत वांटेकार जाल्यात. उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या सयत हेर मानेस्तांनी हे परिशदेत वांटो घेतलो. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी उलोवप केलें. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये बनाई गई है और इस स्कीम के अंतर्गत ही आज जो कार्बन मार्केट का जिसका पोर्टल लॉन्च किया गया है ये ढांचा बना दिया है. और आने वाले और एक 4 महीने के बाद मैं कह सकता हूँ कि एक फॉर्मली जो ट्रेडिंग है कार्बन मार्केट में वो 4 महीने के बाद शुरू हो जाएगी. अभी तक कार्बन सर्टिफिकेट की जो ट्रेडिंग है वो अपने देश में नहीं है बल्कि विदेशों में होती है. लेकिन आज से जो पोर्टल लागू किया गया है सब जो संबंधित लोग हैं जो भी कंसर्न इसमें पार्टीज हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका सबका निरीक्षण होगा ताकि कितना कार्बन उत्सर्जन कौन करता है और कितनी कंप्लायंस किसको करनी है. मध्य पूर्वेतल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारताची उर्जा सुरक्षा घटमूट करपा खातीर अमेरिका आनी रशिया ह्या दोनूय इश्ट राष्ट्रांनी भारताक तेंको दिला. अमेरिकेंतल्या टेक्सास बंदरांतल्यान LPG आनी रशियेंतल्या कच्चें तेल घेवन येवपी 2 जहाजां मंगळुरू बंदरार पावल्यात. सध्याच्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर हवाई इंधनाच्या मोलांत वाड जावपाचे संकेत नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू हांणी दिल्या. ह्या मोल वाडीचो परिणाम प्रवाशांचेर जावचो न्हय हे खातीर सरकार यत्न करता अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें.
ते काल आंध्र प्रदेशातल्या विशाखापट्टणमात एका कार्यावळीत उलयताले. हवाई इंधनाचे मोल प्रत्येक म्हयन्याचे 1 तारखेक थारता. ताका लागून 1 एप्रिल सावन मोलात वाड जावंक शकता अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें. ह्या विशयाचेर विमान कंपन्यां वांगडा सरकार चर्चा करता अशी माहिती लेगीत तांणी दिली. 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर केंद्रीय वेंचणूक आयोगान कार्यावळ आयोजीत केल्या उपरांत त्या राज्यांनी प्रचाराक नेट येवंक लागला. अस्तंत बंगालात पयल्या पावण्यावेलें मतदान 23 एप्रिलाक जातलें. मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांच्या फुडारपणा खाला तृणमूल काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष हांच्या मदीं घमासान झूज सुरू आसा. एकामेकाचे पोस्टर पिनपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान कांय वाठारांत वातावरणात तणावपूर्ण जाला. ममता बॅनर्जी हांच्या भवानीपूर मतदारसंघात पोस्टर पिनपाच्यो घडणुको जाल्या उपरांत खर पुलीस बंदोबस्त तैनात केला. मजगतीं आसामात मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला भाजपान वेंचणूक प्रचार नेटान सुरू केला. उमेदवारी वेल्यान कांय कार्यकर्ते मदीं नाराजी निर्माण जाल्या ती पयस करपाचें काम पक्ष फुडारी करतले असो विश्वास हेमंत बिस्वा शर्मा हाणें उक्तायलो. Getting that seat because of adjustment, not that he has been denied, but because of adjustment. It is natural that his workers will feel unhappy, little frustrated, little angry. But gradually we need to talk and we need to reassure them that their interests will be protected. मजगतीं 126 सुवातांतल्यो 100 सुवातांचेर काँग्रेस उमेदवार लढत दिता अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोय हांणी दिल्या. का गठबंधन है कांग्रेस, असम जातीय परिषद, राइजो दल, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और एपीएचएलसी लगभग 100 सीटों पर असम के 126 में से 100 सीटों पर असम कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाएगी. यही हमारी पहले की रणनीति थी और इससे हमें अपेक्षा है कि जो बीजेपी के विपरीत जो वोट है उसमें विभाजन नहीं होगा. तेवटेन तामिळनाडूत लेगीत 23 एप्रिल ह्या एकाच दिसा मतदान जावपाचें आसा. MK स्टॅलिन, पलान स्वामी, TVK मुखेली विजय हांच्या फुडारपणा खाला दरेक पक्षाचो प्रचार कार्य नेटान सुरू आसा. 3 एप्रिलाक भारतीय नौदळाच्या ताफ्यात स्वदेशी बनावटीच्या तारागिरी F-41 ही स्टेल्थ युद्ध नौका आस्पावीत जावपाची आसा. 6,670 टन वजनाची ही नौका मेक इन इंडियाचे आयडल जावन आसा. पुरायपणान भारतीय बनावटीची ही बोट भारताच्या वाडट्या सागरी शक्तीचे प्रतीक आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या उपस्थितीत ह्या जहाजाचे जलावतरण जावपाचे आसा. आयज संवसारीक जल दीस मनयतात. भारतात राबयल्ल्या जल जीवन मिशना वरवीं 15 कोटी परस चड गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कुटुंबांक नळा वरवीं उदका पुरवण जाल्ली आसा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आनी उणें थोडें तापमान 22.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पश्चिम आशियाई वाठारांत उप्राशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या उच्चाधिकार समितीची घेतली बसका. पेट्रोलियम, गॅस, क्रूड ऑयल उपलब्धतेचो घेतलो नियाळ. लोकशाय घटमूट करपा खातीर खबरापत्रांची भुमिका मोलादीक. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांचे जयपुरात आयोजीत कार्यावळीत प्रतिपादन. साखळेच्या रवींद्र भवनात गोवा बजेट 2024 ह्या विशयावेल्या चर्चासत्राचें आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्तांनी घेतलो वांटो. एक सूर्य एक जग एक ग्रीड ह्या संकल्पनेचेर आधारीत जागतीक उर्जा क्रांती खातीर नवी दिल्लीत भारत विद्युत शिखर परिशदेचें आयोजन. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांणी परिशदेची केली येजमानकी. आनी पुरायपणान भारतीय बनावटीची तारागिरी F-41 स्ट्रेटर्स युद्ध नौका नौदळान जातली आस्पावीत. 3 एप्रिलाक जातलें जलावतरण. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.